संतोषान बडबुल्लासा सौम्या तुझे समोर आयला बलिदान का त्या काळचा धन्या तुका भेटयता पोविस्तानात आमका नवे रचन केला पोवी सभेत आमका नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव माता उतराय कोकरेता जेवणा तुझ्या मी भागेता मोगाचेनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक परत मागता आनी ह्या सांजूक जूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक मोगाचो स्वागत मानता आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराचो नियाळ आराधन सोलून व्हरूंक आमचे संगी आसात मनदी बाब पॅट्रिक सिक्वेरा ह्या फिरगजेंत सबार वर्सांची अपूर्वायची सेवा ते तांणी दिल्ले प्रस्तुत बेळ्ळूर पिरगजीचे विगार जावन सेवा दिवन आसात तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन पाद्राबाग मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा हेजे मिसाच्या बलिदानाची तेसवां देवान केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दितात फिलिप सेरावानी कुटाम IC कॉलनी मुंबय जेनिफर डायस नित्या दरवाडो हेल्डा फेर्नांडीस किरेम हॅरी कुटिनो मुंबय वेनिशा रोड्रिगस किरेम सेवरिन डिसोजा निड्डोडी आर्विन ब्राइसी and Aaron D'Souza कुवेट प्रिन्सिटा रायन मेनेजस उडुपी डॉल्पी डिसोजा निकुटाम किन्निगोळी विल्फ्रेड डॅफ्नी डिसोजा निकुटाम कॅनडा रॉलन डिसोजा मँगलोर स्टीवन डिसोजा मुदरंगडी ॲग्नेस कुटिनो पवित कालजवाडो जुलियट जेम्स डिसोजा बँगलोर सेवरीन आणि ज्योतीच्या जन्मदिसा संदर्भी सुरतगल मॅक्सी मिंटो आणि कुटाम गंजीमाटा विलियम पिंटो मुनकोर संतोष फेर्नांडीस किन्निगोळी तशेंच देवादीन रॉकी डिकोस्टाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता डॉरथी डिकोस्टा गंजीमाटा ह्या सर त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी आमी पेटोवया आनी प्रत्येक जावन आज हांवें दोळूत सांगलें कॅन्सर पिडेन कोस्टोच्या त्या बावंडां खातीर आमी मागया सुमी तांकां भलायकी दिवन दी त्या पिडेतां सुडका दिवन दी गूण करून दी ती पिडा ससून खुरपा आदार दिवन दी सर्व रितींनी तांकां कुमो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव भयणी हे दळसू वेळ जाला काल दोंट वेळ राखल्या तुमी पूण जेजू पासता आमी राखल्या जाल्यार आयचे सुवार्थेंत अंत्य काळा कितें घडटलें म्हणलें हिचें चित्रण आमकां दिता मात्र न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतना आमचें जिवीत सुफळ जाता आनी सर्ग राजांत आमकां वांटो मेळटा म्हणलें आयची सुवार्थ आमकां आपोवणें दिता त्या आमच्या जिवितांत देवाचे उतार आमी पाळनासतना उरल्या खातीर आनी सर्गी राजाक जाय तितले तयार आमी करनासल्या खातीर देवाचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेधार देवा आनी आमकां भावा भयणीनो म्हज्या गुन्या वसां सांगता मनान चेतून तोंडां वसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जातलीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासून बगे सदांच हांव कामरी सगळ्या देवदूतान आनी भक्तान आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनातेकारां प्रार्थनो मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविता पावोंक सोमिया काकुत कर सोमिया
Somiaka kluka, Somiaka kluka. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजुद्दां देवा वरवीं तुका वळखूं तुवें आमकां फाव केले. ताच्या मागण्याच्या आधारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्था मानून घेवन तुका वळखूंक फाव कर. आनी अशे आख्खे प्रथमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तगरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वचप. देखून तांकां हें उतर सांग. म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दीस आनी रात तामणासता वळूं, कित्याक म्हजे पोरजेचे अंकर दुयेचेर एक व्हड विघ्न आयलां. तिका एक मारेकार गाय जाला. शेतांत हांव वचून जाल्यार तालवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत हांव वचन जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी येजाक पर्यां आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलाय गाय. तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कंटाळो येता गाय. तुवें आमकां कित्याक इतलो व्हड मार दिलोय आनी आमी बरीं जावचो भरोसो ना जायसो केलोय. आमी शांती आशेता पूण बरें कांयच येना. बरीं जावचो वेळ आशेता पूण येता तरतरो. सर्वेस्परा, आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचें गुन्यांव आमी वळखून घेता. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. तुज्या नांवा खातीर आमकां सणी नाका. तुजे महिमेच्या सिंहासनाचेर अपमान करिनाका. तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उडास कर, तो मोडी नाका. राष्ट्राच्या मुर्ती मदली खंयची पावस दडोवंक शकता वा मोळप आपसन्स पावसा शिवार घालूंक शकता. सर्वेस्परा, आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्हय. आमी तुजेर विश्वास दवरता कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय. देवाचें उतारें. देवाचे वडकार. तुजे नावाचे ओडविके पासून आमकां निवा. सर्वेस्परा, तुज्या नावाचे ओडविके पासून आमकां निवा. सर्वेस्परा, आमच्या पुरोधांचे आपरा आमच्या माथ्यार तापी नाका. वेगी वेगी तुजी कणवळाय आमकां भेटोंक ये. आमी पळे बुजोणे विणे आसा. तुज्या नावाचे वडविके पासून आमकां निवा. सर्वेस्परा, पाव आमकां देवा आमच्या सडवंदारा. तुज्या नावाचे वडविके पासून दी आमकां आधार. तुज्या नावाक सरी जावं आमची पातकां भोग आनी आमकां निवा. तुज्या नावाचे वडविके पासून आमकां निवा. सर्वेस्परा, तुजे नावाचे वडविके पासून आमकां निवा.
सर्वेश्वरा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बीन जावन आसा देवाचे उतार ओंबितोस क्रिस्त जाका तो मेळटा तो सासना बाळटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी लोकांक धाडतास जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळताचे शीस ताचे सेसी येवन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विसारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशा पोत. शेत म्हळ्यार हो संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलेलो दुस्मान देवसार, लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतां धाडटलो आनी ते ताच्या राजांत पातकां ओडटल्या सगळ्यांक आनी कोटेपण आदरतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत बुडयतले. तोळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी पसळटले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्तामान वगणे तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयको मेळटा काळार कितें घडटालें म्हणून. हें आमी जाणाव, साबारपटी आमी आयकलां. त्या देखून अंत्यकाळार कितें घडटा म्हळ्यार कोण कोटेपणाक आनी पातकां ओडटात तांकां समेस्तां एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयताले. त्या देखून नितिवंत बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटाले. भांगार उज्यांत कित्याक घालचें? कित्याक घालचें उज्यांत? ताका बरोबर जळयचें न्ही गे. आनी मात्र न्ही तें उज्यांत लासल्या करीत ताका परजळ्यो साध्य आसाय ना, परजळये ना. तशेंच हांवें आनी तुमी आमी सगळे सुर्या बरी परजळे जाल्यार कितें करचें? कितें करचें आमी? सुर्या बरी परजळे जाल्यार आमी सुर्या बरी लासाचें तर मात आमी सुर्या बरी परजळूं जाता. त्या देखून ती म्हणटा बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळटाले. आनी निमाणी एक उतार ती देवाच्या सुवार्तेन सांगता कितें तें? कोण सांगता? हाच्या सुवार्तेन निमाणे उतार. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. आमकां कान आसात गी? कान आसात गी नात? हांव पयलेंशेन उलयतलो हांगा, आज हें उलयतां. जिल्लीब्यांक आसता मुस्तान आसात म्हजी पयलींची आसात न्ही गे. दुबाव ना तर कान दोनी आतां आमकां. पूण कान आसून आयकोवची सकत आसा गे म्हणून आमी विचारचें. आमकां कान आसल्या पावना, आयकोवचें सकत जायचें. कित्याक जेजू अशें सांगता तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. कित्याक सांगूं बरो जेजू? कोण सांगता? कित्याक सांगूं बरो जेजू? कित्याक म्हणटा तुमकां कान आसा जाल्यार आयका? कान नात गे आमकां? आसात न्ही. कित्याक सांगूं सांगता जेजू? कोण सांगता गे?
कित्याक म्हळ्यार आमी आयकना आमी त्या देखून तर कोणाक आमी आयकता कोणाक आमी आयकना तशेंच आयकल्यार कितें जाता ह्या संगती आमी देवाचें उतर म्हणटा तुमी खान आसोनी बेरे कळ्ळें म्हाका आनी तुमकां सगळो सांगता तो पाद्र्या बा मात न्ही तुमकां मात न्ही आमकांय सांगता तो तुमी खान आसोनी बेरे जावन आसात त्या देखून आमी आयकोनचें कोणाक आतां खाण आसोनी बेरे संवसाराक पयलीं आयकोनचें आमी संवसाराक हेरांच्या उतरांक आनीक लोकांले सांगता की म्हणून आनेकल्या विशयां ते विग्गी खाण निट्ट जाता आमचें खोबरो पळय गे आनेकले दुरुस्त सांगता आनेकले अशें खोबरो सांगतना आमचें खाण पळय निट्ट जातात वय मग दूर हांव सांगतना वय वायट संगत्यो सांगतना पळय आमी विग्गी आयकता तेंत वी घरान आयतारा एनाउन्समेंट करतना अशें तें आयकना न्ही आयतारा मिसावळा एनाउन्समेंट केलें ना फादर काल सांगलेंच म्हाका आयकोना तर तुमकां काण खंय हाडलें मागीर फादर विचारचें फादर तें तशें कितें फादर अशें कितें फादर पयलें समा आयक शर्मा दिताना खंयचें मागीर देवाचें उतर आमकां नाका बागार तांचे खाली की पट्टू काणी सांगल्यार ती वेगळी घरा भायर आज फादर काणी सांगली कली ती वेगळी गोत्ता आमकां देवाचें उतर कालें सांगलें तें आमकां सेकेंडरी जाता आयकना आमी कोणाक आयकना आमी कोणाक आयकना देवाक आयकना देव आमकां आयकता आमी देवाक आयकना मात्र न्ही वडिलांक आमच्या आवय बापायक आमी भुरगीं हांगा भुरगीं नात जाल्यार तुमी आमी ल्हान आसतना भुरगीं जाल्ल्या न्ही गे आमी आयकल्या आमगे आवय बापायक आज आयकलें इतलें बसल्या आमी हांगासर ना जाल्यार खंय आसतें हांव देवाचें उतार आमकां आयको नाका भूतबाळ तूं कोण रे सांग म्हाका न्ही तूं ताका सांग रे कोणाक न्ही गे तुजी भूतबाळ ताका सांग रे अशें आमी सांगता हांव पूण आमचे मतींत देवाचें उतार आमकां नाका जाल्यार हें आयकनातल्या खाली आमी पटवून पडटा वांकडी वाड धरूंक आमकां साथ जाता देवाचें उतार आमकां ना जाल्यार त्या देखून मातयेच्या वांजेलांत 13वी वळून जेजू अशें सांगता ते पळयतात तरी तांकां दिसना पळय जेजू म्हणटा आमी पळयता आमकां दिसना ते खाण दितात तरी तांकां आयकना या समजना आतां तुवें भावान म्हणलें आमकां समजना तेन्ना एनाउन्समेंट समजना तांकां कितें गे पुरो CODPंत पयशे वाट दितात गे म्हणल्यार राप्पा फादर तेका धाड फादर म्हाका आयकलें CODPंत कुमोग मेळटा हें भुरग्यांक धाडा ते गे आयकता दुसरें कांय आयकना त्या देखून समजना आमकां इजाया प्रवादी म्हणटा तुमी परत्यान परत्यान खाण दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना कालें पवीस सभेची सतां ल्हानाक उगडापे केल्ल्यो बापा सर्गांनी संवसाराच्या दनया तुवें दुबल्या आनी धाकट्या उगडापे केल्या ती सतां आमकां समजना दोळे सोडून पळयतात तरी तुमकां दिसचें ना आमी पूर दोळे उक्ते करना सांगा हाले पाद्यार सांगता घेवन आलतारीर दोळे सोडून पळयता आमी पूण खाण खंयगी आसूं गे पुरो आतां मोत खंयगी आसा त्या देखून कारण कितें हाचें कारण कितें खाण आसून आयकना दोळे आसून दिसना मोत आसून समजना कितें म्हळ्यार देव म्हणटा परजेचें काळीज दाड्डें जालां दाड्डें जालां तांचें खाण जाल्यार दाट आमी भुरग्यां म्हणटा घरान कितें रे तुका आयकना रे तुजें खाण दाट जाल्यात रे पयलें तुजें खाण सोमा कर तूं ल्हान आसतना कितलें आयकतालें तुज्या आवय बापायक कितलो आयकतालो तूं न्ही तेन्ना आयकोनचें जाल्यार आमी कितें करीचें पयलें एफाता उक्तें जा उक्तें करीचें कितें पवित्र स्थानांत एजाक भुरग्यांच्या वोंठाचेर आनी कानाचेर कुरिस्तान कितें म्हणटा तो म्हणटा सोमिया जिजून बेऱ्यांक कान दिले तूं बेरोय न्ही जाल्यार कुरिस्त बेऱ्यांक कान दिले मोन्यांक जीब दिली तशेंच तुकाय देवा बापाच्या महिमेक आनी वैभवाक आपलें उतार आयकोन घेवंक आनी
भावार्थ उसारून तो फावो करूं पळया देवान आमकां खाण दिल्ले काल्याक दुसऱ्यांक खोबरो उलोवंक दुसऱ्यांचे नाका जाल्यार सांगलें आयकोंक दुसऱ्यान वायट सांगलें आयकोंक न्ही बघा तेंच म्हणटा देवाचे उतार देवाचे उतार आयकोन घेवंक ती सकत म्हज्या कानाक आसा गे आनी भावार्थ उसारूंक तूं कितें जी येताय पळय तुजे काळजां कितें भोगता तें उसार कितें तोंडा भितर येता तें तुका मेळयना कितें तोंडा भायर येता कितें करता तुका मेळयता उडास चोरया एकल्याक आमी तुकी जे जाल्यार ताणें उलोवचें उतरांनी आमी करी कसलो मनीस म्हणलें आमकां समजाता मात्र न्ही तें म्हणटा कितें तूं कानांत आयकाताय कानांत आयकल्लें मोती करूंक आसा मोगतें दाटोवंक आसा काळजान भोगूंक आसा आनी तोंडान उसारूंक आसा त्या देखून आमी बागेंत कुसाचें कुरवें काडटा न्ही गे थोडें बागेंत कुसाचें काडलें हांगा ताच्या काडलें हांगासर काडकेचेर काडलें पाद्रापान कितें काडचें भुरग्याच्या वोंटांचेर वोंट गरज हांगा न्ही थोड्यांक काडचें न्ही वोंटाचेर काडचें कित्याक देवा कितें तूं म्हाका दिताय मोती समजा कानांत आयकात हांव मोती हांव घेता आनी काळजां बघता ते वोंठांनी उसारूंक त्या देखून देव म्हणटा ही परजा वोंठांनी जायतले पयस आसा वोंठांनी म्हजी स्तुती गाता पूण काळजां जायतली पयस आसा देव म्हणटा पळया देवान सांगचें देवाचें उदक कितलें फळादीक कितलें आमोलीक आनी कितलें बरें पळया ती म्हणटा वोंठांनी स्तुती गाता पूण काळजां पयस आसा त्या देखून आमकां शर्मा दितना थियोलॉजी दिल्यार देवशास्त्रा विशीं आमी सांगूंक गेल्यार काल जाता आमकां अर्थ जायना त्या देखून जेजू ओपारीनी लोकां लागीं उलयतालो सांगतालो तांकां समजा सारकें त्या दिवशी सांगी ह्या नेराची ओपार तांकां अर्थ जावना आनी ते जेजू विचारतात ते नेरांत शेतांतल्या नेराचे ओपार आमकां सोडून सांग आमकां कळना तें घालें म्हणून त्या देखून जेजू म्हणटा बरें बी ओमता तो कोण ओमता बरें बी मनशापूत जेजू क्रिस्त पविस्थानांत तुजें तें बी ओंपलां तुज्या पविस्थानांत आनी तें व्हड अशें करचें कोणें ते आवय बापायात पदर मदर बास्ती जात ती व्हड अशें करता त्या भुरग्यां ती आनी ती व्हड आवळ दिवची कोणें देवान बी रयत शेतांत घालता किर्लांत घालता मुंगो येता पालवी येता पूण तें सक्कर जाता वय पूण व्हड अशें करचें कोणें देवान त्या देखून शेत म्हळ्यार संवसार आमी ह्या संवसारांत शेतांत आसा पूण राजाचीं भुरगीं आमी जायचे जाल्यार आमी देवाचें उतार घेवन तें आमी अनुभव करून ताचे विशीं तें उसारूंक जाय साबार कितें जाता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी बी ओमतात तें बी वाडोवंक आमी दिना अवकाश करून दिना आमी त्या देखून नेर साबार पटें पळया एकल्या भशेन वायट सांगत जाल्यार आनी एकल्या सांगता तुज्या कानान कितें आळे साहेबा तो तशें वो अशें ताच्या विशयान तूं चड हें करूं वचनाका तो भाजी फटकिरो म्हणटा आमी वय मू थोडे आयकता आमी खोबरो आमी करता पूण खोबरो करतालो मनीस कदाळा एकलो खोबऱ्योळो म्हूण आयकता आनी एकल्या विशयान सांगता उडा सोर्या एकलो मनीस तुमच्या कानांत आनी एकल्या विशयान येवन सांगता चिंता देव जेजू कितें म्हणटा हांगा पयल्या वाचपाच्या सुवार्थें कितें म्हणटाल्यांक दुस्मान म्हळ्यार तो नेर ओमता तुज्या फळादीक तुज्या काळजांत नेर ओंपोवंक आयला कोण दुस्मान तो देवसार त्या देव कदाळ उडा सोर्या मोगाळ भाव भयणो एकलो आनी एकल्या विशयी सांगता जाल्यार पयलीं आमी चिंतून पळयचे हो मनीस कसलो गे म्हणून म्हज्या कडेन त्या देखून ताका आमी खाण दिवचें न्ही बागा देवाचे उतर खातीर सांगता ताका आमी खाण दिवंक जाय तर आमच्या मदें बरें शेतांतल्या बऱ्या धानी बरी मनीसात बरें धानी आमच्या मनशात तशेंच कोठेय आसात गे खंडीत आसात आमचे मदें आसात पूण ते जल्मतावन कोठे गे न्ही जल्मतावन कोण्णे मनीस हांगा आसले हांव आनी तुमी येजाक कोणी जल्मताक कोठे जावन जल्मना मोगाच्या भाव भयणो बस संवसार संगती आमी वाडावळेतना आमी कोटेपण आपणायता तशें कोट्यांक बरें जावंक कसो आसा गे खंडीत आसा त्या देखून देवाचे उतार कोण आयकता ताका कितें म्हणटात देवाचो भुरगो देवाचे उतार कोण आयकता ता देवाचो तर बरें बी बऱ्या चिंतपानी भरलोलो पेल्या विशयांत बरें चिंताप आसलो
वायट सांगा ना आपल्या विशयान हां सुनेन मायच्या विशयांचे मायन सुनेच्या विशयांचे हां मागीर घरा आले उरल्या पुरो अशें सांगून यायचें तें न्ही पयल्या विशयांत बरें उलयतालो कोणाय विशयांत वायट उलनाका कित्याक म्हळ्यार तुज्या काळजांत तुज्या जिवितांत तुज्या जिवांत आत्मो घाल्लो त्या सदेवान सांगलेल्याच्या जिवितांत घाल्लो आत्मो त्या सदेवान त्या देखून देव आमकां एकच परचे आमी आयतारा पळयला आमी सांबाळतय म्हणटा एकच भावार्थ एकच देव एकच पवित्र आत्मो सगळें एकच पूण आमी मात दुसरें दुसरें जावन जियेता त्या देखून एकामेकाक दुसरो कारण आसा जाल्यार तुमी बगसून व्हरा तुमी आनेकल्याचें फारीकपण घेनाकात त्या देखून कोणें आमकां सांगलें हें सोम्यान अशें केल्ल्या वरवीं कितें जाता मोगाळ भाव भयण आनेकलें बरें उलयल्या वरवीं आनेक विशयां बरें सांगल्या वरवीं आनेक विशयान आमी बरें चिंतल्या वरवीं कितें जाता तो जेजू सारको जाता आमी तर असल्या मनशांक जेजू सर्गींच्या राजाची भुरगीं म्हणटा मात्र न्ही नेर वायट वमतालो तांतूं कांयच फळ ना एकल्याचें नांव पाड करून तो सुलाभ ते एपटे पाड केले ते पाटी येना मोगाळ भाव भयण त्या देखून आमचें उतार कितें तुज्या तोंडांत बायसचें देवाचें उतार मात्र न्ही आमी वायट करन आनेकला कितेंय बरें करूं जायना मोगाळ भाव भयण ह्या संवसार जिवीत आमकां आकर्शीत करता मात्र देवाचें उतर आयकून ते परत जियोंक कश्टांचें आमकां सुलाभाचें न्ही देवाचें उतरा परत जियो आमकां सुलाभ जायना मस्त कश्टात आमकां जाल्यार असाध्य न्ही साध्य त्या देखून आमी देवाच्या उतराच्या की सैतानाच्या थाळणेक आमी चड महत्व दिता सैतानाच्या सर उतराक आमी तकले बागायता ते नजो कदाळाय खंयसर मागणी आसा थंयच देवाची कृपा आसा देवाचे विश्वास दवरून हेरांक आमी बरें करून सोंसणीकाय सांबाळूंक आमकां उलो दिताना सदांच देवाचें उतर आयकून वाचून नियाळून खोटेपण विरोध करन मात्र न्ही निरंतरी खोटेपणा विरोध झुजोन नितीवंताचपणाचो कुरो आमी घेवंक तयार आसूंक जाय तर आज आमी ह्या मिसावळा मागया सुम्या आमचें खान उक्तें कर तुजें उतार आयकूंक आमचे दोळे उक्ते कर बरें पळोवंक आमचें थोंड वोंट उक्तें कर तुजें उतार प्रगट करूंक आमच्या काळजांत तुजो मोग भरूंक आमकां कृपा दी म्हणून ह्या मिसाच्या बद्दल मागया आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगान त्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें धन दिर्वें सगळें आमचें वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदें सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्यानी आख्या पृथ्वीच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंत दंदत सांजुदान आपणा आपलयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रागात वारायले तीस सोडवून आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बाने बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा धीन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जाऊन या संसारात सदा उच्चाक आणि सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशा परगट करच्या तुवें तीन दंदुतांच्या बुन्यादीचेर तिरांनी गठ बांदून दवरल्या देखून आता विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा खरंच तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर्मा आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपलेच कुशीन कस्टमरां सोसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो सामारपणची. तेच परीन जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रागात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगुट परगटुया सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी इसडोणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रागा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर
तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरे देवाचे माये सांगता बगेव झुजे तिचो पती बगेव दमदूत आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूदता देवा बराबर सस्नाच्या सुखानम गांवांत दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंधनाने वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमचें जिवीत सदांच सुमेच्या उतरांक उक्तें आसच्याक ताचो आदार मागून सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या चे नांव पवित्र आसा चे रास आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडलें पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें येणें बरवशान आत्यतलें आमकां तुज्या उदार कापळतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्या रसवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धंदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परम तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ओ सावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिवना पेल्ल्यांत आमी सर सुपाकी. सुम्या तुवें निजवेची म्हाका फावना पावना देवतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Yemuja kalsa, Jesus servondara. Yemuja kalsa tani bida teisek, Jesus servondara. Yemuja kalsa, Jesus servondara. Yemuja kalsa tani bida teisek, Jesus servondara.
ह्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता, म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवका शेता तुका सेवका लेता, ये तूं काळजान म्हज्या. ये म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान जेजू सर्वोंदारा. ये म्हज्या काळजांत आनी भिडा थंयसर जेजू सर्वोंदारा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बेगीन झुजतात देवाच्या जैतेवन मरणापासून या नव्याच्या दिसा वो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमे वोंद कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्मान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्तमी बसया. मोगाचें परत येवटी या पुणशेताक सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या तुमकां स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन. उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रमेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक हांगासर जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. सीडी गरजे पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटाच. ती घेवन ताचो फायदो जोडोवंक उलो दिता. मिसांत ते सावन दिवंक आसा जाल्यार दप्तरांत दिवची. कावन्सिलींग वा तुमच्या समस्याक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार विशेश करून हप्त्या मदें आनी हांगासर आयच्या दिसांनी मेळोवंक तुमकां अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. ते देखून तुमच्या घरांनी लग्न, जल्मादीस, जुबले, कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास दवरा. त्या लोकार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर आनी आमी हांगासर विशेश जावन तुमचे खातीर मागतेले. हांव पुणशेताचें पत्र यात्रेक मुकलो अंको सप्टेंबर म्हयन्याच्या 8 तारखेर फायज जाता. त्या देखून ह्या बुकाक कोणायकी लेखनां तशेंच जायरातां दिवंक मोन आसा जाल्यार तुमचें उदार मोन दाखोवंक उलो दिता. तशेंच ह्या पुणशेताचेर पुणशेतार हांगासर आयिल्ल्या वेळार कितेंय बरेंपण जालां जाल्यार ती बरोवन दिवंक जाय जाल्यार तुमकां दिवयेत. आमी ह्या बुकार फायज करता. आमच्या पुणशेताची वार्षिक पराब ऑक्टोबर म्हयन्यांत चलता. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 8 तारखेर. तशेंच हे वरास आमकां फिरगजगरांक वज्रोत्सवाचे वरास. ही फिरगज प्रारंभ जावन 60 वर्सां संपली आनी ह्या वखदा ह्या संभ्रमा वेळार आमी सामुहीक काजार हांगासर आयोजन करता. त्या देखून कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार लग्न जावंक मोन आसा जाल्यार तुमची नांवां ऑफिसांत दिवची. आळवस होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी सांजूर यात्रिकेन बक्षिकरे हांच्या सांगतपणाखाल आस्तावन हरी एका मंगळारा होमिओपॅथीक चिकित्सा आश्रयाच्या क्लासरुमांत आसा केल्या. सर्वांनी असो फायदो जोडूंक उलो दिता. मीस जाल्या उपरांत तुमकां कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा, दाखतर आसात, थंयसर वखदांय मेळटात. त्या देखून क्लासरुमांत थंयसर वेवस्था आसा. आस्तावन ती आयल्यांत त्या देखून हरी एका मंगळारा येतात. त्या देखून ताचो फायदो जोडूंक तुमकां हांव उलो दिता. तशेंच हांगासर हरी एका मंगळारा वासाप वचूंक, किर्तन गावंक कोणायकी मोन आसा जाल्यार एकच आमच्या म्युझिशियन मॅक्सीक मेळचें ना जाल्यार दप्तरान तुमी नांवां दिया. तुमचे टेलिफोन नंबर दिया. आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करून तुमकां आमी सांगता. आज जेवणाक दान दिल्लें हांव नांवां वाचतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनादिबाब फॅट्रिक सिक्वेर हांचे जावन ही मानाची वात घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. जेनिफर डायस नित्यादारवाडो आयच्या दिसाचें चिकन तांणी दान दिलां. फिलीप सेरावानिकोटा मुंबय, हेनरी डिसोजा किन्निगोळी, फ्रँकलिन मोंतेरो खैयार, डॅल्विन मोंतेरो मियापदाव, सॅम्युएल सिक्वेरा निड्डोडी,
वाल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी हिल्डा फर्नांडीस किरेम दुलसिन डिसोजा वेलंकणी वाडो या भाऊ भयणींनी मुखार येवन तुमच्या मानाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता. वात वांटल्या बाब पॅट्रीक तुमकांय देव बरें करूं. आज जेवण आमचे खातीर तयार केला वेलंकणी वाड्याकारांनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाड्याची गुरकारन प्रतिनिधी वाड्याकारांचो उपकार आटयता. मोगाचें आज हांगासर येवन हें भक्तीकपण सोलोवन वेलां मिसाचें बलिदान अपूर्बायन भक्तीपणान आमचे खातीर भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला. मुखार थोडो वेळ आराधन हांगासर सोलोवन व्हरतात. बाब पॅट्रीक सिक्वेरा हांगासर 3 वर्सांची अपूर्बायची सेवा दिल्ले. मोगाळ सकाळांगी मोगाळचे ते आतां प्रस्तुत बेळ्ळूर पिरगजीचे विगार जावन फाटल्या 6 वर्सां जावन वा 5 वर्सां जालीं हें 6वें वरां सेवा दिवन आसात. हांवें विसरल्या वेळार कुशेन ओपून हांगासर येवन ह्या भक्ती कार्य सोलोवन वेलां सोलोवन व्हरतात. तांचो विशेश तरान तुमच्या सुमेस्तांचे दरम्यान उपकार आटयता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सकाळ आमी दिबी घालया नोवेनांत आमी बागीदार जावया. सांजूद था देवा मारिपात देवाचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. पात्रून सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजूद देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनाती करता. सांजूद था देवानी हेर सांत भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सुमया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणे सोवड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागती आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यार आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन. सांजूद था देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवात तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त ज्याने मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनी आयलां. सर आमी बसया. मोगाचें सभा जणांनी हांगा त्या सवान दान दिल्यान ही त्या सवां वचून सांगतना तुमची त्या सवान जर तर हांगासर आसा ती उबान दिया. नाजाल्यार तुमच्या काल जमनान कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ती सर्व सांजूद था देवा मारिपात सर्गींच्या बापातय उबान ह्या घडी आमी मागया. 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स बऱ्यान मेळच्या खातीर 2 जाणांची एलर्जी शेळ कोंकली गूण जावच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर 16 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर 7 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक कॅनडाची व्हिसा बेगीन हाताक मेळचे खातीर 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळचे खातीर एकल्याक परगांवान काम परमनंट जावचे खातीर एकल्याक युकेंत नर्सिंगाचें काम मेळचे खातीर 3 जाणांक मोबायला थावन त्या वायट सवयेंत पयस रावचे खातीर
100 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 2 जाणांक दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळचे खातीर 100 एग्जामान बरेंकन बरोवंक करपा मेळचे खातीर 3 जाणांक हातापांयाची गांठी दूख गूण जावचे खातीर 2 कुटुंबां एक जावन आनी सांगाता रावंक कुटुंबां मेळचे खातीर 3 मतीक समाधान फावो जावचे खातीर 2 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावचे खातीर 1 स्पॉन्डिलायसीस पिडा गूण जावचे खातीर 100 जाणांक रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर 1 डिप्रेशनांत सुटका मेळचे खातीर 100 परगांवांची विसा फावो जावचे खातीर 3 जाणांक आमाल पियोन येतावन सुटका मेळचे खातीर 100 जाणांक वायट सवय जावन बरी जिणी जियो करपा मेळचे खातीर 1 स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर 1 इंटरव्यू सिलेक्ट जावन काम बरें मेळचे खातीर 2 जाणांचे क्रिएटिन आनी एसिडिटी समस्या निवारचे खातीर 30 आनी 4 जाणांक प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक आज आमकां उलो दिला. हाच्या सांगाता हेर जाणांनी हांगासर 1 दोळ्यांचें इन्फेक्शन संपूर्ण गूण जावच्या खातीर 1 पांयांची गांठी दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच आज एक चली इंटरव्यू फुडें करन आसा ताका एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. एक आमची मालगडी बहीण पडोवन पाटीची कोणो पेंगटा कडेन दूख आसा मंद्रेर आसा तिणें विशेष तिका दूख आसा त्या दुखीत हांव गूण जावन बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला. 10 वर्सां जावन कॅन्सर पिडेक वळख जाली हाका भयणीक सुटका मेळचे खातीर 1 काजारी जोड्याक काजार जावन 10 वर्सां जालीं तांकां भुरग्याचें देणें मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. आनी अशें 6 जाणांनी आज सकाळीं एक भावान ताका उलोवची सकत गोमट्या कडेन उलोवन बंद पडल्या बरी आसा संपूर्ण सुटका मेळून उलोवंक करपा मेळचे खातीर आनी अशें 6 जाणां ह्या पवित्र तळाक येतात 6 जाणां मागोवंक सांगतात. ह्या सकट भावंडांची मागणी आतां आमी उबारया तांचे खातीर आतां एक घडी भर विशेश तरेन आमी मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू होगलाप तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू प्रणिपा तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 मोगळा जेसू आज वडापातेनीन तुजो इश्ट जावन आसल्या तुजो सैरो जावन आसल्या सांजूद ता देवा मारी पादोबाची मागणी तो मानून घे सोम्या ह्या भाव भयणीच्या गरजान तो पाव तांच्या दिसपत्या जिवितान तांकां बरी भलायकी दी विविध तरेच्या पिडेंत जावन प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेंत जावन तांकां सुटका दी बरी भलायकी दी पिडा सुसूंक तांकां करपा दी तांच्या बगलेक तो राव तांच्या कुटुंबांत बरें कर तांणी आशिल्लें बरेंपण आयचे दीस ह्या पुंतळार मागलेल्या वेळी तांच्या जिवितांत लाभय आनी त्या मारी तुजी दैवीक सगत करपा तांच्या जिवितान वाळय तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हळ्यार बरें वळून दी आनी त्या मारी जायतें बरेंपण ह्या पुंतळार आज सांजूद ता देवाच्या विनवणेन तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागता तांकां पाव तांचे थंय दैवीक सगत वाळय आनी त्या मारी हांगासर आयिल्लेली हे पावंडांच्या जिवितांत सुख संतोष समाधान संतोष ददोसपण बरेंपण जोडूंक सकून दीत आनी त्या मारी तुजी महिमा पदवी तांच्या जिवितांत परजळलेली आसून दी तुका जावं मान होगळाप महिमा स्तुती आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. म्हज्या मतीर खाळो काडन म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्मेच्या वयरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायता हांव तुका उलो मारता आशा सणल्या बरोवस दिवचे केरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वत हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदा तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर आमच्या दोळे धांबिया ह्या पूर्ण शेताक आयलेल्या वरवीं आमच्या पात्रोन सांताच्या विनान जायतें बरेंपण 6 जाणांक लाभलां लाभतेत आसा 6 जाणांनी तांचे अर्गमान्य हांगासर दान दिल्यान आमकांय खंडीत बरेंपण जालां मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी बरो देवान आमच्या पात्रोन संदा मारी पात केल्ल्या त्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया. एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 8 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम मेळिल्ल्या खातीर 5 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याक बिझनेस घालूंक फावो केल्ल्या खातीर एकल्याक बरें घरदार फावो केल्ल्या खातीर 12 जाणांक मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान फावो जाल्ल्या खातीर तशेंच एका भुरग्याक 6 वर्सां जावन ताप कठीण कंडापटे ताप आसलो हांगासर येवन ताणें मागल्लें ताच्या आवय बापायनी
आणि बेंतीन हांगासर हांगा तावन व्हरून ताच्या गळ्यान घाल्ली ताप संपूर्ण गुण जाला फाटल्या साबार वर्सां जावन बरी भलायकी आनी हें सगळें कुटां पयस तावन हांगासर येवन प्रत्येक जावन सांग दूताच देवाच्या विनवणे लाभलेल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिल्या आनी तशेंच सभा जाणां हर एक दीस म्हणल्या बरी हांगासर अर्गां मागणी भेटयतात तांची सक्कड आनी आमची आमी भेटोवया आनी धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावंडां बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवाकांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पथकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्वरा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवां आमी उबान दिल्यान तुजे कशी वयतर ती सर त्या सवां तूं जारी कर म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची खाकूद कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवातींक तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवोवचें देणें फावो कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा आयचे दिसा कॅन्सर पिडेक वळख जाल्या सक्कड भावंडांक तुज्या पांयतळा समर्पण करतना तांचे कश्ट हाळो कर तांची पिडा गोवन कर तांची पिडा शिडा सोसूंक तांकां करपा दी दिसपते तांच्या बगलेक तूं राव आनी तांकां तूं तांचे सांगात सदांय आसाय म्हणलें बगूंक करपा दी म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने मोरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये काकुदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरवश्या तुका आमी लो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकचे दोळे आमचे परदी आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मुखाले तुला बी हांवकारी मरये पिडेस्त भावंडांत त्रिएक देवाची काकुलत वाळून दी म्हणून सर पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण कर त्रिएक देवाक मान कर म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडोवन दिवचे आदडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पता कित्याक तूं आमचे अस मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा गोवन करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकारणीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशेंतले गोण जावन वेगीस आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याचे नवे आमचो आधार सर्वेस पर तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळय आमी मागता पिडे शिडेन कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित एकामेका सुख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरीं जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव
तांची आदले भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राज जोड चलयताय सस्तांच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मायपास आनी काकुळतेन वागूं धुलो भयेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परमणे संवसारा पर्यान आमचे सांगात आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान पजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांचो मोगाचेनो दिव्य रसराविया पवित्र सॅक्रामेंटांतल्या जेजूक आमी स्वागत करुया थोडो वेळ आराधनान आमी करचुया देवाची मोग आमी नियाळ्या आशिर्वाद आमी मागून घेवया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनास्या नमो नमो सर्वोंदरा सक्रामेता तामकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनास्या नमो नमो सर्वोंदरा सक्रामेता तामकाराच्या सर्गी सोदे तू आमकां मेळोक रावला ते पोली पोन तुवें उंड्याचें रूप घेता उंड्या रुपारी तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदरा सक्रामेता तामकाराच्या जिणयेचें सुख तुका सांगोक आयल्या तुजे तोंड बुजवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवन तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदरा सक्रामेता तामकाराच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सर्वोंदरा
Sacramentat amcar raccia. Sacramentat amcar raccia. Sacramentat amcar raccia. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. मोगळ भाव भयणीनो, सर्गांनी संसार सोधनी आमचो जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र उंड्यांत आमच्या मुखार सरसा. आमकां धैर्यान बसतो देव, आमकां सुटका लाभोवचो देव, आमकां बुजवण दिवचो देव, आमकां सर वायटांतले निवारचो देव, म्हजो आनी तुजो सोमी देव तो आब्राम आसो, देव तो इजाक आसो, देव तो जाकोब आसो, आनी म्हजो आनी तुजो सदांच ताका आराधन करचो आमचो देव ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमच्या मदीं आसार आसा. आमी नाफवो ताच्या मुखार रावूंक, कित्याक दळभरांचो देव आमच्या मुखार हाजर आसतना ताच्या किरकोळ रस्ते तो पळयता, दोळे सोडून तो आमचे कडेन उलोवंक आशेता, आमचे लागीं रावोंक आशेता, आनी पवित्र उंड्या रुपार खरोच तो ह्या पवित्र साक्रामेंतान आमकां आमचे मुखार आसा. ताका आमी मान भागोवया, आमच्या आराधन ताका भेटोवया. आज आमी मागचें जावन आसा कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकां पासोतू, आनी ह्या जर पिडेस्तांक जेजू मुखार आमी हाडणे ह्या आराधना वेळार तूं कितें मागताय पळय तें तुका मेळनासता वचना. जावंक पुरो आमी चिंतूंक पुरो हो वेळ हांव वेस्ट करता ना मोगाच्या भाव भयणो, तो वेळ हांव उपयोग करता. म्हाका एक दीस आनी फाल्यांचो दीस हांव नेना, पूण ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार तूं तुजें दिंबेरपणां मागतना सगळें सर्वस्व तूं सरेंडर करताय, आनी देवा तूं एकलो मात्र म्हज्या जिवेतां राजवड करून साध्य जाता, दुसऱ्या कोणी साध्य ना. त्या देवाक एक घडीभर ताचेर आमी दिश्ट घालया, कित्याक आमचे दिश्ट संवसार सगळ्या संवसाराचेर भोंवता, पूण म्हज्या देवा आनी तुज्या देवा ती कोसोंक आमकां धैर्य पावना. तरी त्या साक्रामेंत आमी पळोवया एक घडी. थंयसर म्हाका मेळटा कितें पळोवंक, एक खाली उंडो मात जावंक पुरो दोळ्यांच्या दिश्टेक, पूण भवरतना हांव सत म्हणटाना मोगाळ भाव भयणी, एक दीस कुंभार पयलो कुंभाराजान घेतिल्लो हेंचे मांस आनी रगत आमी स्विकार केल्लें, आनी हर एक दीस मिसार निमाणे हो संवसार सोडून येताना तसो पवित्र जेजू म्हज्यान तुज्या जिबेर येता, म्हज्यान तुज्या काळजांत येता, कित्याक म्हजें काळीज जावन आसा सोम्याचें बिडार. जुवांचो वांचेल 17 अध्याय 1 वाक्य म्हणटा, जेजू आपले दीस सर्गार लावन मागता. कशें जेजून आपले दीस बापाचेर कंसयली, तशें आमी त्याच जेजूचेर पळय साक्रामेंताचेर कंसोवया, कित्याक जेजू म्हज्या लागीं तुजे लागीं उलयता. जेजू कुर्सार काळोन आसतना शतापती देवाक होगलाप दिवन म्हणटा, निजायकी हो मनीस एक निरापराधी, निजायकी हो मनीस एक निरापराधी. पूण आमी कितें केलें, ही दीस देखूंक जमा जाल्ले लोक घडलेलें तें पळोवन आपली हर्दी बडोवन घरा फाटीं गेलो. मात्र न्ही, मोइसे इस्रायल परजेक आरण्यांत व्हरतना देवाक इस्रायल परजा दुर्साली देवाक विकाळ इच्छु आनी सोरप तांकां सापा लागले, आनी देवान मोइजे लागीं म्हळें, पितूळचो सोरोप बार आनी तांचे दिश्ट घालतलो, बचाव जातालो. मोगाळ भाव भयणी उडास दवरया आमी. आमच्या हर एकल्या घरांत कुरीस आसा, कश्ट अनवरां दूख बेजार येताना आमचे ते साक्रामेंत नान जावं पुरो घरा, पूण त्या कुर्सार उमकाळो म्हजो आनी तुजो सोमी आसा ताचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय.
आतां आमी त्याच देवाक आमच्या मुखार पळयता. तर तुका बाचावी जाय तर म्हाका बाचावी जाय, सोडून आशेत हांव सर्गीचें राज आशेत हांव, ताचेर घाली दिश्ट तो पाटी काडी नाका. बगार ताचे मुखार म्हणलो हर एक घडी मेळलेले परी सोदीत राव तूं. देवाचे मुखार म्हणल्यार आमी सोदूंक जाय. पयलीं हांवें पळोवंक जाय म्हज्या बाबाचें, भयणीचें, म्हज्या आवयचें, म्हज्या बापायचें, म्हज्या भुरग्यांचें मुखामळ पळोवन थंयच तुज्या देवा तुवें सोदूंक जाय. जर तर म्हज्या आवय, बापय, भयण, म्हज्या भुरग्यांक तें देवा पळयना तर ह्या पवित्र साक्रामेंतान तुवें पळोवन कितेंच फायदो ना. मोगाळ भाव भयणी, त्या देखून किर्तनकार 104 म्हणटा, दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सोदा तुमी दीस रात. मात्र न्ही, सर्वेस्परा गीत हांगाया ताची होगळी कुसारा, ताची मात कार्या वर्णीया, ताच्या पवित्र नांवा अभिमान बगा. ताका सोदतल्यांचे काळजां संतोष परीत जावं. अर्घा तुका सोम्या जेजू, अर्घा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दयाक्रम बसया आमी सोम्याच्या मुखामळ सोदूंक आमी प्रयत्न करया. थंयसर आमच्या जिवितांत कजाळ सोम्याचे मुखामळ हर एके संगतींत, हर एका वस्तूंत, हर एका मनशा मदें आमी सोदूंक प्रयत्न करता. तोळ देव ताचे मुखामळ आमकां दाखयता. तुजे मुखामळ पळेम काशेता. सांगाता, तुजे मुखामळ पळेम काशेता. तुज्या हजारपणान जियेम आशेता. तुज्या हजारपणान जियेम काशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्या लालेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंभेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवण दारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंभेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवण दारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसरपणा सांगातून दिताय. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयताय. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंभेर पडून आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सडवण दारा. सरपडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना
आमची तुका भेटयता सर्व समचे तुम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व समचे सम्या समर्पिता हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्या जिजू अर्गान तुका सम्या जिजू आराधन तुका सम्या जिजू आराधन तुका सम्या जिजू हालेलुया 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 मगाळ भाव बहिणी सम्या मुखार आमी आसा जाकोबाचें पत्र 4 अध्यायी 8वी ओळ अशें म्हणटा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतालो हालेलुया 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 मगाळ भाव भयणी देवाक तुमी लागीं सरा आमी देवाक लागीं सरूंक भियेता कित्याक भियेता कोण सांगता हां कित्याक म्हळ्यार कदळा तूं देवाक लागीं सरताय थवळ तूं आनीक जेजूजा बद्दल साध्य आसा त्या देखून आमकां कोणायक देवाक लागीं सरूं नाका देवा तां मागोवंक जाय आमकां देवा तां आमकां पिडागूण जाय वस्तू मेळोवंक जाय आमकां बरी भलायकी जाय परगांव वचूंक जाय आमचें जिवीत व्हडलीं घरां बांदूंक जाय ती कार हाडूंक जाय नवे देवाडे पुरो मागता आमी पूण देवा लागीं सरू आमकां बारी बे कित्याक म्हळ्यार हांव आनी एक जेजू जावन बदल्ल्यार मागीर कितें करचें आमी सगळें सांडीचें पडात हे या तुमी म्हज्या फाटलाव करा म्हणनात जेजू त्या देखून हांव पयस जावं त्या देखून आमी कोणा बरी फरीच्या बाबरी मुखार येवन देवाडे पुराय सारता आमी पूण मागना हांव सांगता आमी देवाडे आमी सांगून हांव ताका तितलें दिलें हाका इतलें दिलें आनी एक रितीन पुरो मागता हांव पूण त्या पब्लिकान बरें पयस रावन आमी तेकले बागायता देवा लागीं सरून पूण देव केदाळ तुजें काळीज देवाक मानूं आता तदा देव तुज्या लागीं सरता एकच आमी करूंक जाय देवा हांवें पातकी हांव म्हजे इतले पयशे आसूं पुरो जायतले आस्तपती आसूं पुरो म्हजी व्हडली डिग्री जावंक पुरो व्हडली सनद हांवें जोड डबल ग्रॅज्युएट PhD हांवें केल्यार जावंक पुरो पण सगळ्या मोगाळच्या भावा भयणीनो सम्याच्या दोळ्या मुखार सगळें निर्फळ तें कदाळ तूं खालतो जायनाय तो सगळें निर्फळ जावन येता त्या देखून आनी कदाळ हांव देवाक लागीं सरता पळयात आमच्या जिवितां उडास दवरा कदाळ तुमी तुमच्या जिवितांत सदांच बरें चिंता बरें चिंतया आमी सदांय बरें चिंतना सदांच बरें चिंतूंक तूं आराम जाता हांव नॅगेटीव चिंता तुजें जिवीत सगळें नॅगेटीव तूं जावं बदलता कोणीय जावं दितो पूण कदाळ हांव देवा लागीं सरता तर देव म्हाका लागीं सरता जावं दी तूं हांगा ताई घेता आतां तुजें नव्यान जावं गेटी भायर येताय देवा म्हजें सांगाता ये तूं जेजू म्हजें सांगाता ये आपय ताका घरांत हांव भायर येताय जेजू सांग जेजू म्हणजे सांगता ये हांव कारार बसून आतना हांवें वांजेल कदाळ दवरता हांव कारांत वांजेलान वसाप काडलें 2 लायन वाचलें देवा म्हजें सांगता ये तूं पूण येताना इल्लो लेट जालो कित्याक बऱ्याकच जावंक पुरो गोतू ना आमी देवा बरोबर पुरो येताना देवा बरोबर पुरो ना देवा लेट जालो वणना पूण तुजी खुशी जावं दी हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू तुका सम्या जेजू मैजे 10 उपादेश घेवन येता वय दोंगरा सरता न्ही थंय देव जळच्या बोल्यांत मैज लागी उलयताना देव तुजें वणो काड पयस सांगता पयस तर हो पवित्र जागो मोगाळ भाव भयणी तुमी ह्या इगर्जेन बसल्यात हांव 3 वर्सां ह्या इगर्जेंत आसुल्लो हर एक दीस मंगळार पवित्र हर एक दीस पवित्र ह्या पूण शेतांत पूण ह्या इगर्जेन तुमी बसल्या भितर आयल्यात तुमी देवाच्या हातांत आहात देवाच्या हातांत आहात कोणीय भिवंचे नाका म्हज्या घरांत कावून जाता कितें कोणीय भिवंचे नाका पूण तुमी देवा तुमचें देव आमचें घर देव राखता तुजें कितें काम आहा तें देव करता
हे तुका भवरता आसा जाल्यार थंयसर देव म्हणून उपादेश घेवन घेतलो मैजे वयर येता आनी ते 10 उपादेश घेवन मैजे सकयल देंवता. देंवताना ताजें तोंड कशें आसता तुमी पळयलां आं कशें आसता बाबोन आसतलें न्ही गे खाल्या वयर गेलो चिंतलें कोण ना मैजेन पूण तशें नासलें. लोक पळयता सकयल मैजे वयता सकयल येताना ताचें तोंड फरजळ्ळें ताचें तोंड. ताणें शेरमार पयलें म्हणलें हांवें सांगलें भांगार परजळ खालें करचें उज्यांत घालीचें आनी ताच्या उपरांत ते जळाचें ताचें आतां परजळ येता. तशेंच एक सूर्य परजळ जाल्यार सूर्यान जळ हाजें पयलें मागीर तो परजळ येता. त्या देखून हांवें न्ही तुवें देवा मुखार परजळेचें जाल्यार न्ही मनशा मुखार उडा सूर्या मनशा मुखार तुवें परजळ नाकाच नाका. हांव हे जा मनशा मुखार परजळ हांव वचना म्हाका करची नाका कित्याक मनशा मुखार तुमी परजळ वचनाकात. पूण देवा मुखार तुमी परजळेर जाल्यार पळय तुमी आमी जळोंक शिकाचे आमी जळाचे कशें जळचें म्हळ्यार कालें आनी एकल्याच्या रागान गी आनी एकल्या मोसरान गी न्ही आमी जळाचे आमी कितें देवाच्या मोगान आमी जळाचे. तुका कश्ट अनवरां दूख बेजाराई तुज्या जिवितांत वायट उलोवणे दुसऱ्या हिंसोने दुसऱ्या वायट संगती तुका मेळटात आयको मेळटा तुज्या कुटुंबा विशयांत आनीक तुका दुरुस्त जाता. भिये नाका थंय तुज्या पर्यंत मनीस आनी तुवें तुज्या ताच्या पर्यंत मनीस हांस तुका फाल्यां म्हाका. त्या देखून आनेकलो तूं तो खंय जाल्यार तुका दुरुस्त जाता खंय जाल्यार तो अन्याय करता ता तुवें सोंसणीक एकान घेवन देवा म्हाका सोंसणीकाय दी मागोवन त्या मनशा विशयांत वायट उलोवं नाका. बघात देवा तूं पळय तूं नितीदार. त्या देखून आमी परजळ जाल्यार सोंसणीक कारण सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें मोगाळ भाव भयण न्हू सोंसणीकाय म्हळ्यार कितें सोंसणी पळय करता तें भावार्थ. सोंसणीकाय म्हळ्यार कसो मोग सोंसणीकाय म्हळ्यार एखाद्याची भरवोसो सोंसणीकाय म्हळ्यार देव सोंसणीकाय म्हळ्यार म्हज्या जिणेंत म्हणजे कश्टा वयर उबें रावचें जावन आसा सोंसणीकाय. त्या देखून सोंसणीक जाल्लो देवाक मानव वता. त्या देखून कित्तांगार 14 दुसरो ती वाक्य म्हणटा सर्गींत हांव सर्वेस्पर मनशांचेर नादर मारता देवा स्वतलो एकलो तरी शाणो आसा गाय म्हणून पळया देवाचें उतार पळया कितलें बरें. सर्गींत हांव देव सोदता ह्या संवसारान कोणी एकलो बुद्धमदे शाणो खालतेपणाचो सोंसणीकायेन बरलो आसा गे न्हू देव सोदता पूण मेळात गी आमचे मदें मेळात गी म्हाका सोंसणीकाय म्हणलें म्हाका राग येता न्ही जिल्ली बाई म्हाका राग येता हय कोणाक राग येना हांगा सगळें येता न्ही गी शिंदे बाई राग येता हय पूण राग इल्लो बरो विपरीत जाल्यार तो वायट. त्या देखून 119 थंयसर किर्तन म्हणटा 2:3 जी ताची शिकोवन पाळटात आनी सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेच बागी. ताची शिकोवन पाळटात न्ही संवसाराची शिकोवन न्ही देवसाराची शिकोवन ताची शिकोवन पाळटात ती बागी. मात्र न्ही त्या देखून आमी देवाची स्तुती आमी करूंक जाय. कदाळे देवा सरकान सबार आमचे तरणाटे आतांचे पळया आतांची युवा आतांची पिळगी पळया आमी आसतना आमकां मोबायला प्रमाण आसतलीं आमचे ते रेडिओ आसले धाकटे न्ही गी आतां जायतलें मेळटा. मोबायलान तुमी सोदूंक गेल्यार कितलीं कांतारां कितली बरीं कांतार कितलीं भजनां हिंदी इंग्लीश कोंकणी कितले आमचे तरणाटे घालतात कितलें घालतात. पयलीं रेडिओ आसल्यार तातूंत आमी आयकताले हांव आतां पुरो ना तें आतां पुरो संवसाराच्या हातूंत तशें. पूण एक पयलीं आमी बाथरूमान नाताना पळय खंयलीं पदां सांगताले आमी फुडें सांग तुमकां मालगड्यांक तुमी नाताना एक कांतार सांगताले गे पयलें कांतारां सांगता न्ही गे बरीं कांतारां सांगताले आमी म्हळ्यार एक खुशी जाताली आमकां कांतार सांगतना कितें बगतलें. आतांचें ना आतां दुसऱ्यांत. त्या देखून देवाची महिमा गावंक केदींच तूं विसरनाका. जावं ती पयनार राव जावं तूं जेवताना जावं तूं खाताना जावं तूं धांवताना देवाचो उडास काड देवाचो उडास काड तूं मुखार कशी जाल्यार खंडीत जावन देव आमकां पावता आनी सांबाळटा. त्या देखून त्या देवाक आमी महिमा दिवया त्या देवाची उपकारान भोवडया. देवा तूं आमचे सांगाता आसाय तूं आमकां राखताय सांबाळताय देखून देवाची महिमा गावन म्हणया.
महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. सांगाता महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. सर्गाने संसार तुका नावाडता. सर्गाने संसार तुका नावाडता. सोबितारा दर्यालारा विस्मिता परगडतात. सोबितारा दर्यालारा विस्मिता परगडतात. सुकणी सवजा सदा रंगीन गायन करतात. सुकणी सवजा सदा रंगीन गायन करतात. मनशा बाळा मोगान तुका वर्णिता. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. तूं आमचो रसनार तूं आमचो पोसनार. तूं आमचो रसनार तूं आमचो पोसनार. दिसपडतो ग्रास आमकां दिवचो दैवी देण्या दाता. दिसपडतो ग्रास आमकां दिवचो दैवीक देण्या दाता. यात्री पैना सांगा दिवचो दया सागर. यात्री पैना सांगा दिवचो दया सागर. सर्गे बंदरा शाबेत पावचो सोडवंधार. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. नाव तुजें पवित्र जावं रास तुजें आमकां येव. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. महिमा तुका जावं सर्वेस्परा. उभी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जीव क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें या पिवचें आनी कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणकल्या व्रत हुस्को तुमकां नाका. कणप्राची वर्ती आनी नेस्तांप्रा कूड वर्ती न्ही. पळया अंतराची सुकणी ती वंपिनात लुविनात वातुप्याने पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकय उत्तीम न्ही. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपलें हांव थोड्या वेळाक पणी सोडोवंक साकात. आनी नसता विशयांत तुमी कित्याक करची. शेतांतली ती खाट फुलां कशीं वडटा तें पळया. ती घोळानात वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता साल्मावर आयली गून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसलेलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्ने लासतात त्या शेतांतलें थंड सयत जर देव हे पर्यंत सयता तर कितलें
चिंतल्यावर त्या मापान तुमकां तो निसंसना उण्या बावरत्याच्या न्हू देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हसचें तशें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात हें सगळें स्वच्छें आन बावरत्यांनी ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितालो फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात फाल्यांची कंत फाल्यांक आयची कंत आजीक पुरो देवाचें उतार वखणी तुका क्रिस्ता देख बश्या मोगाळ भाव भयणीनो फाल्यां कोणे म्हणे पळयलां गे फाल्यां कोणी आमगे फाल्यां पळयल्ली हल्ल्या ती बाकी काल पळयलां गे काल काल तुमी पळयल्या गे काल तुमी जियेल्यात गे आमी जियेला तुमी जियेल्यात न्ही गे आमी कडेन जियेल्या फाल्यां कोण जियेता आतां वयर करा म्हळ्यार तितलो भावार्थी आसलो वत्तू ना पूण बरो असो आसा बरो आसा हांव जियेतालो कित्याक म्हणजे सोमीत जियेला न्ही गे त्या देखून ते म्हणटा फाल्यां चिकन फाल्यां कांय चिकन आज पुरो आमी एका दाळा चिकन करची आज आयले कितल्यानी तो आतां वचून घरा सांजे भुरगीं खंय गेले कोण ना इस्कालां गुत्तू ना आतां सांजे खा आले 4 वरांचे भुरग्यांक न्ही गे हां आतां वचूंक आसा मिस्सांव खंय वचूंक घरा मस्त काम आहात घरा न्ही गे काल हांव एका पिरगेचेर गेल्लो मरणाक थंय असिस्टंट म्हणलो फादर आज तुमी रावा आतां गम्मात आमी 12:30 जेवया मागीर इल्ले आराम कर वचा तुमचो पूत म्हणालो आं ताका म्हणलें ना सायब म्हाका काम आसा मस्त काम घरा वचून म्हळें आं आमी तशें आमी फाल्यांचें चिंतचें आमी तुमच्या मदीं एकलो हांव व्हडलो म्हण हांव पाद्राव जावं पुरो हांव तुमच्या बरें दिसता न्ही गे म्हाका दूख आसा न्ही गे तुमी रडटात मग आमी रडटा तुमकां दूख जाता कोणें वायट सांगल्या वेळार जाता गे ना म्हाकाय जाता आं तुमकां पोटां जापता गी थोड्या दुसऱ्या तरी पोटां आपता म्हाकाय पोटां जापता न्ही गे म्हाका रे तुमच्या बरीं म्हाकाय आसा आमच्या जेजूय जायन ते रडलो तो जेजू रडला जेजूक वायट सांगलां त्या देखून आमी फाल्यांचे बरो चिंतचें नाका त्या देखून तेय एक उतार सांगता पळय ती फाल्यांचें चिंतून कोण हांव सोडोंक साकात आमकां चिंता फाल्यांचें परवांचें आमी आमच्या जिवितांत कितें आमकां भुरग्यांचेर भारी मोग न्ही गे भुरग्यांचेर पळया भारी मोग त्या देखून कितले जाण एफ करून दवरला कोण ना भुरग्यांच्या नांवार न्ही गे आसात मग आं भुरग्यांच्या नांवार कितले म्हज्या पापा आमी सरता म्हज्या नांवार एक्की एफ करून दवरूं नातले एक्की एफ करून दवरूं ना म्हजो जागो आहले मामीच्या नांवार आसा आणकी मामी सावन 30 वर्सां जालीं मामीच्या नांवार आसता आणकी आमी कितले जाणां आमच्या भुरग्यांक बरें काम जे वय बरें भुरग्यांक बरें काम मेळाचें तांणी ताच्या पांयान रावचें आं तें बरें भुरग्यां रावचें पूण भुरग्यांक सदां मास्टर दिवंक प्रयत्न करनाकात बागार कितें करा मास्टर धरून घे प्रयत्न करा शिकय तांकां थोडं मात्र त्या देखून ल्हानतावन हांवी आज म्हज्या फिरगेचें नांव आसल्यार मोगाळ भाव भयणो म्हाका रांदीक कोणी बटलेनी जायचें म्हणून ना येता अर्ध्या दिसा येता ती पूण सकाळच्या सांजे हांवें तूं रांदूंक खायचें कित्याक म्हाका रांदूंक पुरो कोत्ता तुमी आयले तुमकां बिरयानी करून वाडटा जाल्यार आयल्यार तें पुरो कोत्ता म्हाका त्या देखून आमी आमच्या पांयान रावूं शिकाचें फाल्यांचें चिंतून तूं कंत करन फाल्यां म्हज्या भुरग्यांक कितें जायत म्हज्या भुरग्यांक तें जाय म्हज्या भुरग्यांक हें जाय बेश्टें मोगाच्या भाव भयणो म्हजें भुरगें पळयतात ना त्या देखून लेकावर तो हुस्को तुमी दोन येता जाल्यार तुमी फटवतात भुरग्यांक दिया भुरग्यांक खावंक दिया आमच्या घरांत दवरया आमी इल्लें दवरया लेखावर तें दवरतना देव म्हणटा फाल्यांचें त्या देखून आमच्या सुवार्थ देवाचें उतार म्हणटा ग्रेस्त मनशा ताणें जायतलें रास करून दवरलें पूण निमान देवान कितें म्हणलें हत्त पिश्या आयच्या राती तुजो कितें सारता हांव कितें सारता वत्मो आमचो आत्मो देव विसारतना आमी तयार आसूंक जाय त्या देखून आमी फाल्यांचें चिंतून आमी कंत करचें न्ही त्या कित्याक आज आल्फा एन ओमेगा कोण आं आरंभ आनी अंत कोण तुमी उलयनात येवन धरलां गे आं आल्फा एन ओमेगा जेजू क्रिस्त आरंभ आनी अंत तोच आनी हांव अंतू खंय
आम्ही हांगासर त्या देखून त्या देवाचो आमी उपकार पडुया. आमच्या जिवितांत लेखावर तुस्को करून आमी कितेंच फायदो जोडूंक ना. त्या देखून तो म्हणटा पळया त्या शेतांतली फुलां कोण हेणे सेल्यांत कितले 5 वरांगेन भरल्यांत न्ही कितले लिल्ली फुलां जावं दी ती आमकां शुल्लक जावंक पुरो. पूण थोडे फावटी त्या फुलांचें इतलें बरें म्हण आमचे कडेन ना मोगळ भाव भयण. एक फूल फुलता आनी तें पुरबळ दिता आनी थोडी स्त्री वचून ते काडटात आनी खंय दवरतात पांयान ताळा मस्तिनांत त्यो काडून खंय म्हळ्यार कुरो जावन दवरतात. कुरो स्त्रियेच्या माथ्यार वचून रावता म्हळ्यार कितले आकर्शीत करता. पळयलें म्हणटा ताच्या माथ्यार म्हणटा गुलाब कितलो सोबीत म्हणटा. एक दादलो पळयलें म्हणटा भारी सोबीत गुलाब तुज्या माथ्यार आसा. पळया त्या गुलाबांतलें सोबाई आमचे थंय ना ती आमचे थंय ना. भितर भरलां मोसोर राग द्वेश स्वार्थ एकाचें बारीकपण आमचे थंय बरोवन गेलां. त्या खातीर आमच्या ज्या कुटुंबांत थोड्यान पळया आमच्या कुटुंबांनी कितें बेजार आयिल्ली लढाई राग ताका पळयलें जाल्यार वरयान तोंड आपुची न्ही गे पदे पद आल्बान आसा सांगतलो वय की उतार उडासा जिल्ली बायक वरयान तोंड वरयाक आपुची तेंच आमी ताचे वांगडा आसलो पाद्र्या पट्टू ते सांगलें उतर म्हाका आनकी उडा आसा. त्या खातीर आमी तशें जिवनचें. पूण आमी कोणाची भुरगीं सांगा म्हळ्या आमी कोणाची भुरगीं कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं आमी. तुका देवाच्या सारक्या स्वरुपान देव रचला आनी आमी झगडटा वय आमी झगडटा. तुका राग येता वय म्हाका राग येता. हांव तुज्या बरें तुवें म्हज्या बरेंच. पूण कित्याक आमचें तें फारीकपणाची चिंता आपू कित्याक आमकां एका फाल्यांची चिंता आपू ताका लागड काडया हाचे विशयान घेया लेखावर ते आमी चिंतून गेल्यार आमची जिणी पाड जाता. त्या देखून आमी कितें करया त्या देवाक उलोव मारया आमी सगळें ताका समर्पण दिवया. आमची जिणयेंत देवा आमी लाखावर तुस्को करन आमी मस्त पटोवन पडल्या. आयच्या आजीक फाल्यांच्या फाल्यां आमी पळोवंक ना. पूण देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार तो आमकां केदींच सोडून घालिना मोगाळ भाव भयण केदींच सोडून घालना. हांवें सांगता हर एक ल्हान संगतींनी देवाचे विश्वास दवरा तुमी. म्हज्या कडेन ल्हान संगती मस्त आसात. परच्या परतू आयतारा दीस हांव पॅण्ट घालून गेलो. पॅण्ट घालतना पांयचे सकलें पॅण्ट तें सुटता वयगी तरणाट्याक वता सकयल पांय पॅण्ट सुटता आनी चलतना तें आडकाता. म्हाका हें काडल्यार सारकें दिसना तुमच्या तोंडा दिसना. हें घाल्यार मात्र बरें दिसता. पूण थंयसर म्हज्या रुमांत कोणी नासली. 7:10 जाली नालो आनी पॅण्ट घालून तें सुटलां आनी त्या मिसा येता लागता आम सांगून तें सिरकाता आम सांगून सुई काडली सुती काडली. हें नातरलें हें घालूंक येता खंय मेळटा घालूंक जाता गी जायना. हांवें कितें केलें चश्मा हाडून म्हज्या मतीन येवना मतीन. हांवें म्हणलें जेजू म्हाका कुमो कर जेजू म्हाका कुम. हें 4-5 फावटी हांवें सांगलां. 5 वेळ येताना हांवें सुई घाली शिवला आनी गेलो. पळया ल्हान संगती म्हाका तरळा बगलें देव कितलो काकुळदार पळया. दोळ्या दिस नातल्यांक देव दीस दिता दीस नातल्यान दीस दिता. तर तुज्या जिवितांत कश्ट आनवार येता आसतना तूं जर तर भावार्थान उलो मारताय तुज्या देवाक तुजो देव बेरो न्ही. तो रागा जावं सवकास काकुळती नापार. त्या देखून त्या देवाक आमी आमकांच समर्पण दिवया. देवा म्हजें म्हणलें कांयच ना ह्या संवसारान. हांवें बेश्टें तरी लेका व्हरतो हुस्को करन लेका व्हरतो चिंतना करन लेका व्हरती बेजाराय करन लेका व्हरतें हांवें चिंतून सगळें म्हजी जिणी पाड जाता म्हजी जिणी पाड जाता. त्या देखून तूं म्हाका आदार तुजे विने म्हाका कोणूच ना. त्या देव समर्पणाचें गीत आमी कवया देवाक समर्पण करया. आमकां आमी त्या देवाची कृपा आमी मागून घेवया. तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर ये दीस हर ये घडी उरकची सकत मागता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या.
हर एक दीस हर एक घडी उडकची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. मगळ भाव भयणी आमी सुम्याची भुरगीं आमी ताची बाळां आमी ताणें आमकां गूण कशें सकत दिवंक जाय ताचे तांव ती गूण सकत आमी मागया. आमच्या जिवितांत बरेंपण जाता देव आमचे संगी येता त्या देवाक आमी उलो मारया. वार्धकय तो वार्धकय सोम्या वार्धकय तो वार्धकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी राहो वार्धकय तो वार्धकय सोम्या. वार्धकय तो वार्धकय सोम्या. वार्धकय तो वार्धकय सोम्या. हर ये दीस हर ये घडी तू मुझे संगी राहो वार्धकय तो वार्धकय सोम्या. सोमी म्हणटा हांव सुवाट सतानी जिवीत जो कोण म्हज्या वाटे चलता हांव ताच्या वाटे उजवाड जातालो हांव ताका म्हजें जिवीत दितालो आनी सतान ताका हांव सगळींच्या बंदरांव पावयतालो. त्या सोम्याचो आदार मागया आमी ताची कृपा मागया आमच्या सोम्याची. राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. हर ये दीस हर ये घडी तू मुझे संगी राहो राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. हर ये दीस हर ये घडी तू मुझे संगी राहो राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. उबी रावया आमी सर्व आमी उबी रावया. देवा सादार मागे सोम्या आमी तुजे भुरगीं जावन आसाव आमकां पवित्र कर सदांच पवित्र दवर. तुज्या पवित्र उदकान आमकां नितळ कर आनी सदांच तुज्या मोगांत रावो. आमचे ते आसले सर वायट सर देवसाराचे सर कृत्या देवसाचे चिंताप त्या तुज्या पवित्र उदका मारिफात आमचे तो नितळ करन आमकां पवित्र कर आमी मागया. गुण कर तू गुण कर सोम्या. गुण कर तू गुण कर सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी राहो गुण कर तू गुण कर सोम्या. गुण कर तू गुण कर सोम्या. गुण कर तू गुण कर सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तू आमचे संगी राहो गुण कर तू गुण कर सोम्या. हालेलू हाले हालेलुया. हालेलू हाले हालेलुया. हालेलू 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 हालेलुया. हालेलू हाले हालेलुया. हालेलू हाले हालेलुया. बोगाळ भाव भयणी आतां आमी येता लायतले हांव तुमकां येतलो आनी मारी फात देव आमचे थंय बरेंपण करता. हर एक ते लावणी जावन आसा आमकां कुडीची आत्म्याची भलायकी दिता. त्या देव त्या पवित्र आत्म्या आपया तसो पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन दी आनी आमकां पवित्र करून मागया. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तुये. आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक
आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये काळीज मुझे तयार असा मन है मुझे तयार असा काळजाचे दारुके असा येण्याक तुझ्या राखून असा आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये बग्नानोवी करून तुई शीताप नोवे करून तुई काळोख मुजो दावडाक तुई जीवित उजवाडान भरून तुई आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये 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 उभी राहूया. हालेलुया 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 हालेलुया. Ergan tuka sumia Jesu, ergan tuka sumia Jesu, hoglap tuka sumia Jesu, hoglap tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu, mahima tuka sumia Jesu, mahima tuka sumia Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आता अभ्यासा घेऊन तयार सविया. Boda Sacramenta Sastana Mankoruya Purvilyatya Rupa Bodna Novyoriti Adaya Solvon असत विषय भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे स्फुत उल्हासाने स्तुती जा
पृथ्वी महिमा सहस्रा सहस्रा एका स्थळ्या हसेता तुका दोघाय स्पिरिता समाजमी नावार्ता आमेन. हे देवा विचे सक्रामे दाखल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडणेचो फळ सुदांच आमी आमचे ते भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रामी मान करूं आमकां धयेन फावो कर. मोगाळ जेजू घाल तुजें बेसांग आसता रायिल्ल्या तुज्या भक्तिकांचेर. प्रत्येक तरान कॅन्सर पिडेक कस्तूंच्या हरी एका पिडेस्तां तूं आपण गुण कर आनी तुज्या पवित्र साकरामेंत सकत हरी एका भावा भयणींच्या काळजा मनान रिगोवन तांचें तें बरेंपण जावन दी. तुजो मोग अणभव करूंक आनी तुजो हजारपण तांकां भोगूंक आनी सदां तुजे पवित्र मुखामळ पळोवन तांकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेकाचे आमी गितां गावया. तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुडया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया महिमेताचे आमी गितां गावया. मोगाळ पोता सोवे हांव फार मोरी आशिर्वादी आमकां मागीर पुस्तकाची वेळ आमकां देवा आमच्या देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी